दिसांदिस घट जायत चालला कोरोना केशींचो फास. लस पावल्या उत्पादनाच्या पावण्यार कंपन्यांनी केलो दावो. चौथी वेळार पडूं येता घोग्यांनी पावस. हवामान खात्यान उक्तायला अदमास. भगतसिंग कोश्यारान घेतलो राज्यपाल पदाचो सोपूत. आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलिकान बुधवारा घेतलो गोंयचो निरोप. कोरोनाची महामारी आशिल्ल्यान भावात जिवाक सांबाळून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे लोकांक आव्हान. वास्कोतल्या कंटेनमेंट झोन आदेशाचो घेतलो पुनर्नियाळ. येवकार असंदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. संवसारभरात कोविड-19ची 30 जाणांची चांचणी चालू आसा. अशे तरेची ट्रायली उपरांत रशियान ताच्या वॅक्सिनाची नोंदय केल्या. ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीचे वॅक्सिनय चांचणीच्या निमण्या पावण्यार पावला. भारतात इन्स्टिट्यूट मेडिकल रिसर्च आणि झिड्स कॅडिलेक्स झायकोव डीच्या जोड पालवान भारत बायोटेकाचे कोव्हॅक्स आकार घेवपाक लागला. तें चांचणीच्या पयल्या 2 पावण्यार पावला. भारत बायोटेक कोव्हॅक्सिन ट्रायली खातीर DGCIची मान्यताय मेळ्ळ्या. सुरक्षीत आशिल्ल्याचें कळटा. बऱ्यो प्रतिक्रिया. झिडस कॅडिलेक्स झायकोव डी चांचणीच्या 2ऱ्या पावण्यार पावला. सुरक्षीत आशिल्ल्याची दिसून आयला. सोंसूं येता. संवसारीक पावण्यार नदर मारीत जाल्यार रशियेन तांचें वॅक्सिन नोंद केलां. जाल्यार ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीचें वॅक्सिन चांचणीच्या 2ऱ्या आनी 3ऱ्या पावण्यार पावलां. मॉडेर्ना, क्युरवॅक, इनोव्हियो, इन्स्टिट्यूट पाश्चर, नोवावॅक्स, द वुहान इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉडक्ट्स हे रेसीत आसा. जर्मनीच्या क्युअरवॅक्सान जर्मन हेल्थ ऑथॉरिटी कडल्यान मान्यताय मेळयल्या. रशियाचें स्पुटनिक व्ही मनशावयली चांचणी पूर्ण करपी पयलो देश. वॅक्सिन द्रव आनी रसायनाच्या स्वरुपात आसा. ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीचें कोविशिल्ड भारतांत निर्मिती जातली. इन्फेक्ट जावंक नाशिल्ल्यांचेर चांचण्यो जातल्यो. जर्मनीचें क्युअरवॅक नव्या वर्सा चांचण्यो सुरू जातल्यो. जर्मनी बेल्जियमची मान्यताय. अमेरिकेचें मॉडेर्ना 2020चे निमणे कडेन येतलें. mRNA 1273 अशें नांव दवरलां. चायनाचें वॅक्सिन नांव दिवंक ना. रशियन वैज्ञानीक चांचणी करतले. गोवा 365 ब्युरो पणजी. फाटल्या 24 वरां भितर भारतांत 60,000 कोरोना दुयेंती बरे जावन घरा गेली. एका दिसा व्हडा प्रमाणात दुयेंती बरी जावपाची ही पयलीच खेप. बरे जावप्यांचो एकूण आंकडो 20.37 लाखाचेर पावला. एकाच दिसा 64,000 कोरोना दुयेंती मेळिल्ल्यान एकूण आंकडो 27.67 लाखाचेर पावला. भारतात एकाच दिसा 64,531 कोरोना दुयेंती सापडले. फाटल्या 24 वरां भितर 1,092 जाणांक मरण आयले. जाल्यार 60,091 दुयेंती बरे जावन घरा गेले. भारतात आतां मेरेन 27,67,273 कोरोना केशींची नोंद जाल्या आनी एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 6.73 लाखांचेर पावलो. 52,889 जाणांक मरण आयले. जाल्यार 20,37,870 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. कोरोनाचो सगळ्यात चड मार बसलेली 5 राज्यां 6.15 लाख केशीं सयत महाराष्ट्र हे वळेरेंत पयल्या नंबराचेर आसा. उपरांत तमिळनाडूत 3.49 लाख, आंध्र प्रदेशात 3.6 लाख, कर्नाटकात 2.40 लाख आनी उत्तर प्रदेशात 1.62 लाख केशी आसात. जगभरात एकाच दिसा 2.16 लाख कोरोना केशींची नोंद जाल्या. जगभरातलो कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 2.23 कोटींचेर पावलो. 7.84 लाख लोकांक मरण आयला आनी 1.50 कोटी लोक बरे जावन घरा गेल्यात. कोरोनाक लागून सगळ्यांत चड त्रास सोंसलेले 5 देश, हातूंत अमेरिका, ब्राझील, भारत, रशिया आनी दक्षिण आफ्रिकेचो आस्पाव आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोंयच्या राज्यपाल पदा खातीर बुधवारा भगतसिंग कोश्याराचो सोपूतविधी जालो. भगतसिंग कोश्यारो हो महाराष्ट्राचो गव्हर्नर पदाचो भार सांबाळटा. गोंयचो आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलिकाची मंगळारा मेघालया बदली जाली. बुधवारा तो मेघालया वचपाक गेलो. उपरांत सांजे कडेन भगतसिंग कोश्यारी गोंयांत आयलो. सांजेच ताणें गोंयचो नवो राज्यपाल म्हूण सोपूत घेतलो. हांव भगतसिंग कोश्यारी देवाचे
साक्षीन सोपून बेताम की हांव गोंय राज्याचो राज्यपाल म्हणून म्हणजे पदकार्य निश्ठेन निभायतलो आनी माझ्या सामर्थ्याची पराकाष्ठा करून संविधान आणि कायदो हाचे जतन संरक्षण आणि बचाव करतलो आणि हांव स्वतः गोंयचे जनतेचे सेवक आणि कल्याणा खातीर बघून घेतलो. सन्मानगढ़ गब्बर समाज केसरी मार्ग थोडे भितर पळयात नवो राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी विशींची माहिती. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वास्कोचो कंटेनमेंट झोन काडून उडयतले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी थळावा आमदार कार्लोस आल्मेदान सांगले. पूण केन्ना हो अजून एक प्रश्न आसा. कोरोना महामारीच्या काळात वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी कशा पद्धतीन काम केले हे पळोवपा खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बुधवारा नियाळ बसका घेतली. हे बसकेत मुरगांव पालिका, उपनिबंधक, येरादारी खाते, उपजिल्लो अधिकारी, भौशीक बांदकाम खाते आणि हेर खात्यांचे अधिकारी हाजर आशिल्ले. वास्कोतलो खारीवाडो आणि मांगोर हिल 20 ऑगस्टा सावन उक्ते करतले अशें थळावो आमदार कार्लोस आल्मेदान सांगले. सगळे तरेच्यो कागाळी निकालात काडपा खातीर सगळ्या खात्यांनी वेळ मर्यादा निश्चित केल्या. देखून प्रशासन बरे तरेन चलपाक आनी येणावळ वाडोवपाक मदत जातली अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. तशेंच उदरगतीच्या वेगवेगळ्या कामांचेर चर्चा जाली. परिस्थितीचो नियाळ घेवपा खातीर फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर आनीक एक फावट नियाळ बसका आपयतले अशें ताणें सांगलें. फाटल्यो पेंडींग केसीस आशिल्ल्यो फुडल्या 2 म्हयन्याच्या भितर सगळ्यो केसीस क्लियर करपाचो तेंच्यांनी टार्गेट दवरला. ओके, प्रत्येक डिपार्टमेंटान टार्गेट दवरला आनी फुडल्या 2 म्हयन्याच्या भितर तेंच्या कडेन आसलेल्यो सगळ्यो केसीस बेगिनात बेगीन क्लियर जातल्यो, जेणे करून एडमिनिस्ट्रेशन फास्ट ट्रॅक जावपा खातीर हाजो आमकां खुबसो फायदो जो आसा तो ह्या बाबतींत जातलो. हांगासलो इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स आनी बाकीचे सगळे म्युनिसिपालिटीचे इश्यूज आशिल्ले जाता ते DMAच्या बरोबर करून एक तर ते रेग्युलरायज करप आनी सरकारचो रेव्हेन्यू मॅक्झिमम प्रमाणात सरकारान येवपा खातीरय बी त्या पद्दतीन आमचे सगळे ऑफिसर्स मोठ्या प्रमाणात कामाक लागतले. पेंडींग वर्क जितके आसा तितके कंप्लीट जातले. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. 19 ते 23 ऑगस्टा मजगती गोंयांत पावस चड येता. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. हो अदमास खरो थारतलो जाल्यार अंदूची चवथ ओली जावं येता. ह्या 5 दिसां भितर वराक 45 ते 55 किलोमीटर वेगान वारें घोळ येता. उत्तर बंगालच्या उपसागरात बुधवारा उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाला. खर जायत वारे पश्चिमेची दिकेन वचपाची शक्यताय आसा. देखून 20 आणि 21 ऑगस्टाक गोंयभर पावस पडूं येता असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. So from tomorrow onwards, we are expecting that heavy rainfall. That means rainfall exceeding 7 centimeters at 3 or 4 places over the districts of Goa, and 1 or 2 stations can even report maybe rainfall exceeding 12 centimeters. That is called as very heavy rainfall. So this increased activity is going to be there for tomorrow and day after tomorrow. That is on 20th as well as on 21st of August. Afterwards, this well-marked low pressure area that is going to weaken, and so is going to be the rainfall over Goa. गोंयांत आतां मेरेन 3202 mm पावस पडला. उत्तर गोंयांत 3395 mm जाल्यार दक्षिणेत 3030 mm पावसाची नोंद जाल्या. गोंयांत आयज मेरेन पडिल्ल्या पावसाचो नियाळ. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सगळ्यांक चवथीची परबी भेटयल्या.
कोरोनाची महामारी आशिल्ल्यान गरजेची जतनाय घेवपाचो उलोय मारला. जाल्यार प्लाझ्मा दान करप्यांची क्षमताय तपासून पळोवपा खातीर सरकार दात्यांची एंटीबॉडी टेस्ट घेवपाक सोदता अशें ताणें सांगलें. जाल्यार माटोळेचें सामान अंदू म्हारग जाल्ल्यान लोकांनी नाराजी उक्तायल्या. एक फुडल्या 3 म्हयन्याच्या भितर परत एकदा केन्ना तरी एकदा रिव्ह्यू मिटींग घेवन तांकां दिल्लें काम हें कंप्लीट करपाचें थारलां. हांगासरली जी एनक्रोचमेंट आसा ताचेर एक सर्वे रिपोर्ट करून मामलेदाराक हांवें टार्गेट दिला की विदीन अ मंथ हील सबमीट द सर्वे रिपोर्ट टू द गव्हर्मेंट आनी ताच्या उपरांत गव्हर्मेंट ताजेर आहा तो निर्णय घेतलो. अशा पद्दतीत कोवीड मॅनेजमेंट आनी ओवरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ द मार्मागोवा तालुका हाजेर एक वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा हांगासर जाली. सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क ह्यो सगळ्यो गजाली वापरता आसतना आपूण आनी आपल्या फॅमिलीचे लायफाची काळजी घेवची ही सगळ्यांक विनंती करता. आनी येता ती चवथ ती खूब व्हडा म्हणजे आमी जरी ह्या कोविडांतल्या महामारींतल्यान व्हडा उमेदीन आमी म्हणूंक शकना, पण आपल्या घरा आपुणूच रावन इतरांच्या घरा एका वर्साचा न वता आपलो 1.5 दिसाचो 5 दिसाचो गणपती हो आपल्या आपुणूच साजरो करचो. आनी ही चवथ म्हणटा तशी शेनवार आनी आयतार ह्या 2 दिसान साजरी करची. सगळ्यांक चवथीच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता. आनी आयचे खूब बरें सहकार्य तुमच्या सगळ्या ऑफिसरा कडल्यान मेळ्ळें त्या बद्दल देव बरें करूं. माटोळी अंदू बरी जड जाल्या, फळांनी न्हू म्हारगायेन. सुरवात नाल्ला पासून. माटोळेचो नाल्ल 100 रुपया, शिपटें म्हटल्यार सुपारेचो कातरो 900 रुपयांचेर पावला. 100 शिटयांक 150 रुपया फारीक करचे पडटात. लोक म्हणटा कोणाक कोण विचारपी ना, सरकाराक तर पडलेलेंच ना. कपिलेश्वरी हायवेचेर भरलेल्या बाजारांत गिरायकां तीख प्रतिक्रिया दितालीं. गिरायकांच्यो कागाळी आयकून कितली म्हारगाय गे सायबिणी, संवसार कसो करचो आमी, हे फुगडेची याद आयले बगर रावना. पळयात अंदूच्या बाजाराचें स्वरूप. माटोळे सामान भरपूर म्हारग आसा. शिपटी सांगता 700-800 रुपया, चड म्हारग. 500 रुपया म्हणल्यार खूब जाले. तशें नाल्ल माटोळे बांदपाचे वयर कितले रेट सांगता? 100 रुपया सांगता एक नाल. हो एक नाल्ल 50 रुपया म्हणल्यार खूब जालो. आनी बाकीचे अशे शिट्ट्यो आसा पळय 100 शिट्ट्यो ताका 150 रुपया, ताका 90 रुपया खूब जाले. गेल्या वर्सा 90-100 रुपयाचे बद्दल वयर नाशिल्ले रेट. ह्या वर्सा खूब चड म्हारग आसा. लूट चल्ल्या सामकी लूट चल्ल्या. कित्याक हें म्हाका बरें लागना. कितें कोरोनाचे फायदे घेता, लोकूय फायदे घेता. लोकांक समजना एकामेकांक मदत करपा जाय, गरिबांक पावपा जाय, कशी मदत करपाची. लोक समजूंक ना. लोक फक्त आपले पळयता फायदो लुटपाचे, आपले स्वार्थ पळयता. लोकांचे कोणाक पडोन गेल्ले ना. कोणाचो कंट्रोल ना. कोणाचो कंट्रोल ना. गव्हर्मेंटाचो अजिबात कंट्रोल ना. कित्याक कोणाक पडोन गेले ना. सगळे आपले आपले पोटां भरपाचें पळयता. दर वर्सा कितें करताले, बाणस्तारी नाल्यार मडगांव वचून बाजार हाडटाले. आमकां सवाय पडटालो. हालीं कितें जाता, हालीं आमकां म्हाल घेवपाक सामकें इतलो म्हारग जाता. एक तोरींग हें असली एक तोरींग घेतलो जाल्यार 70-80 सांगता ते. एक एकदां नाल्लूच घेतलो जाल्यार 50-60 रुपया नाल्ल सांगता. हांवें विकपाक कशें आमी. आनी लोक आतां 80 सांगल्यार मागीर दिसता. एक कांगलाचो गोंड जर घेतलो जाल्यार 50 रुपया ते आमकां थंय पडटा. आनी आमी कसो विकपाचो. माट्टी कात्र जायची आसा. वर्सा आमकां मडगांव हितून बाणस्तार सामकें सवाय मेळटाले. चिपट्या कात्र एक 400-500 रुपयान मेळटाले. 800 रुपयान हें हाडले, चिपट्या कात्रे हाडल्या. विकपाक कशें. एक नाल्ल आमकां 60 रुपयान देवा दवरपाक 60 रुपयान नाल्ल करून हाडले विकलो. म्हूण लोक आतां 80 व्हरतलो तो व्हरना. ऊन आनी कोरोना लागून लोक भायर सरना. लोकां कडेन पयसोय ना. बाणस्तारी बाजार ना म्हणून बाणस्तारी ना, मडगांव नाल्ल बाणस्तारी हाडटाले, काणकोण हाडटाले आमी. आनी रिक्षा रिक्षा करून वयताले आमी. आमच्या गाडी ना. गाडयेकूच पडटालो 1000-1500 गाडी आमकां खर्च जातालो. लोक सद्या भायर सरपाक तयार ना. कित्याक कोरोना लागून थोडे पयसो ना. तेन्ना रेट कशी आहा? रेट सद्या हाय रेट जाल्ले सद्या. शिफ्टे कशें? शिफ्टे 900 शिफ्टी जाला सद्या. रेट रेट जाला होलसेलाक पावसा लागून लोकांक काडपाक मेळना, माडार चडपाक मेळना. त्याची हो रेट हाय वाडलेलो आसा. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले आणि कपिलेश्वरीच्यान कृष्णा नायक. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. कुंकळेचो चवथीचो बाजार अंदू पुरायन स्वदेशी जाला. मेक इन इंडिया चायनाच्या वस्तूंचेर बहिश्कारच घातला. भारत व्हड जावपाक जाय जाल्यार चायनाचो माल घेवप बंद जावपाक जाय.
हांगाच्या पसरकारांनी सांगले. चवथ तेकल्या कोरोनाच्या सावटाखाला अनुती जातली. कशी जातली कोणाक खबर ना. सरकारी SOP लागू जाला. चवथी आदी पळोवपाक मेळटा गर्दी ती बाजारांत. कुंकळ्येचो बाजार विविध वस्तूंनी भरला, पूण गिरायकांनी अजून गियर घालूंक ना. पसरकार सांगतात, पळयात. चायना माल खोपोवपाना डिसिजन घेतलेलेच आसा. परत होऊन माल वयरसानूय चायना माल येवना आनी चड सगळो मेक इन इंडियान प्रमोट केल्ले आसा. सगळ्यो वस्तू हँडीक्राफ्ट येयल्ले आहा चडश्यो. गणेश चतुर्थीचे तोरण म्हणतो, हार म्हणतो, माळा म्हणतो, सगळे हँडमेड येयल्ले आसा आनी सगळे इंडिया मेक येयल्ले आसा. आनी चायना माल ऑलमोस्ट एम्प्टी जाले मार्केट, कांयच ना आतां. कसले लायटी सुद्दां आमच्या चायनाचे येताले पयलीं त्या पासून इंडियन केल्ले आसा आतां. एक्चुअली आमकां गिरायक चालू आसपाचें, पूण अंदू मातशें स्लॅक आसा. कित्याक कोविडा लागून कस्टमरूय मातशे आतां डिस्टन्सा लागून मातशे पार्टान येता म्हणून आसा. चवथीची उत्सुकता आसा कस्टमराक. आमी ते फक्त चायना फाटल्यान रावपाचें ना. आमकां इंडियेक कितें तरी करपाक जाय, आमगे इंडिया वयर सरपाक जाय. तेका लागून आमी हो सगळो माल चायनाचो आसता बंद केल्लो आसा. आनी आमच्या वेपाऱ्यांनी बी तो हाडूना. मार्केट कमी जाल्यार हरकत ना, पूण चायनाचे आमकां कॉन्टॅक्ट नाका. आतां ट्रॉयस बसून आमी चायना हाडटाले, ते बी आतां आमी बंद केले. फक्त सगळे इंडियनूच दवरले. गोवा 365 खातीर कुंकळ्येच्यान रमेश नायक रावत. म्हापशेची PDA भायर मारात. तशेंच लँड रुल्स रजिस्ट्रेशन अनिश्चित काळा खातीर फुडें धुकलात. गोवा फावंडेशनान मागला. गोवा फावंडेशन बोडगेश्वर शेतकार संघान बुधवारा जोड बसका घेवन ही मागणी केली. म्हापशेचे उदरगतीचो आराखडो तयार करपा खातीर म्हापशे पालिका सक्षम आसा, तेन्ना म्हापशे PDA आमकां नाका अशी मागणी तांणी केल्या. पळयात. म्हापशाचे आतां लँड यूज रजिस्टर ताणें प्रकाशीत केला आनी म्हणटा ती 1 म्हयनो आमी तुमकां दिता हे सगळे इन्स्पेक्ट करपाक आनी तुमचे कितें सुजाव ऑब्जेक्शन्स आहा तुमी भायर सरयात. आमी म्हणटा आतां हे 1 म्हयनो आतां सगळो कोविडाक लागून सगळो बंद आहा. आमी सगळे आमकां सगळे घरा राव म्हणटात आनी हे म्हणटात आमी 1 म्हयन्यान आमी सगळें हें करूंक जाय म्हणून आमी सगळें एक इन्कार केला. 1 म्हयनो कितें म्हूण कितें अर्जन्सी आसा म्हूण एक ODP आसा. ODP इज देर इन ऑपरेशन. तर त्या कारण तुमी कितें हे बेगीन कितें करतात म्हूण कित्याक म्हूण तुमचें कितें इंट्रस्ट आसतालें म्हूण त्या कारण तुमी करतात तशें. इलेक्शन पोस्टपोन केलां, हें केलां, आमकां गणेशाचो आमकां 1.5 दीस दिला. हे आनी तुमी सगळे घरा सोशल डिस्टन्सींग करता. तुमी तुमचे ऑफिसूच बंद आहात. पंचायत हे म्युन्सिपालिटी बंद आहा आनी PDA बंद आहा कित्याक ताकाय कोवीड लागल्या म्हणून. हे सो आमची पयली डिमांड आहा ते सगळे कंप्लिटली इनडेफिनेट पोस्टपोनमेंट करपाचें ते प्लॅन आहा ते 2016चे ते आसून दी. अँड टील दॅट टायम यू वील नॉट प्रोड्यूस एनी लँड यूज रजिस्टर ते काडपाचें म्हणून. लँड यूज रजिस्टर एक्सरसायज इल्लिगल आहा कित्याक म्हूण तुमी डिवेलपमेंट प्लॅन ODP तुमी रिवायज करतना तुमकां लँड यूज रजिस्टरची करपाची कांय हें ना, अधिकारच ना. ते एकदां तुमी करतात ताचे उपरांत तुमकां करूंक जायना. तिसरी आमची ऑब्जेक्शन आहात. आमी ऑफिसान गेले, आमी विनंती केले तुमी आमकां दाखय म्हूण लँड यूज रजिस्टर आनी ते आमकां म्हणटात आमी लँड यूज रजिस्टर सही आमी करूंक ना. आमी कितें करता ती 2016ची आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन आमी तीच आमी लँड यूज रजिस्टर आमी दाखयता म्हूण. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. क्रिकेटर रोहित शर्मा, रेसलर विनेश फोगाट, मनिका बात्रा, राणी रामपाल, पॅरालिम्पीक भांगरा पदक जैतिवंत खेळगडो मरियप्पन थंगवेलू हाची खेळा मंत्रालयान राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कारा खातीर शिफारस केल्या. ह्या वर्सा हो पुरस्कार भेटवंत सुवाळो उपचारीक पद्दतीन जातलो. 29 ऑगस्टाक राष्ट्रीय खेळा दिसा निमतान हे पुरस्कार भेटयतले. कोरोना महामारीक लागून हो पुरस्कार भेटोवपाचो सुवाळो ऑनलायनच जातलो. राष्ट्रीय खेळा पुरस्कारां मदीं राजीव गांधी खेलरत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य आनी ध्यानचंद पुरस्कारांचे दर वर्सा 29 ऑगस्टाक वितरण जाता. राष्ट्रपती भवनात जावपी ह्या पुरस्कार वितरण सुवाळ्यात पुरस्कार जैतिवंत खेळगड्यांचो भोवमान जाता. आदलो क्रिकेटर वीरेंद्र सेहवाग आनी सरदार सिंगाचो आस्पाव आशिल्ल्या 12 वांगड्यांचे समितीन पुरस्काराच्या इतिहासात पयलेच खेपे 5 जाणांची खेळरत्न पुरस्कारा खातीर शिफारस केल्या. जाल्यार अर्जुन पुरस्कारा खातीर 29 जाणांच्या नांवांची शिफारस केल्या. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. सोशल डिस्टन्सिंग दवरात, मास्क वापरात आनी सांबाळात भलायकी तुमची आनी शेजाऱ्यांची.
मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.